नेटाचो पावस पडतूच आसा पूण भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान जनता दरबार घेवन उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिसा म्हापशेच्या आल्तीन वाठारांत नळ सुक्यार पडल्यात। भर पावसान ह्या वाठारांतले लोक उदका खातीर तानेल्यात। 3 दिसां उपरांत नळाक उदक आयलें खरें पूण तेवूय खदूळ। देखून आतां करचें तरी कितें असो प्रश्न म्हापशेच्या लोकांक पडला। सध्या गोंयांत उटंगराचो पावस आनी नेटाचो पावस पडतूच आसा। तशेंच भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान जनता दरबार घेवन हो उदकाचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन दिल्लेलें म्हापशेच्या लोकांक। पूण म्हापशेच्या आल्तीन वाठारांत हे पळयत जाल्यार नळ आजुनूय सुक्यार पडल्या। 3 दिसां उपरांत तांकां उदक आयलें तें पूण खदूळ। आतां लोकांचें म्हणणें आसा की ह्या परस पावसाचें उदक भरिल्लें कितें वायट म्हणून हे पोंदळ्याचें उदक घेवन आतां आपली बाकीची जे आयदनां धुवपाची किंवा कपडे धुवपाची जी कामां आसा ती पावसाचें उदक घेवन ही कामां करतात। तर पिवपाक तांकां उदक जाय पूण तेंय नळाक येता खदूळ। तर करपाचें तरी कितें त्या परस पावसाचें उदक पिल्लें कितें वायट अशें लोकांचें म्हणणें आसा। 6-7 दीस जाले आमकां उदक येयना आतां आमच्या वाड्याक। आमी फकत एक तो टँकर हाडटा 800 रुपयांनी एक आमकां टँकर पडटा। सद्दां आमकां टँकर घालचो पडटा। आमी कितें करपाचें आतां ह्या हितून लोक नासलेले कितें करतले? सद्दां टँकर हाडून घालूंक जायना न्हू, पण गरीब आहा तांकां। जशें तुमी म्हटलां की तुमचे आतां एटलिस्ट 35 to 40 घरां आहा हांगासर म्हापसा सिटीन वयल्यान आनी तुमकां उदक ना उदकाची समस्या भरपूर आसा। जर अशेंच कंटिन्यू उरले जाल्यार तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतले, कितें करतले तुमी? आतां तेंच्या घरा वचून बसचे पडले आमी। कोणाच्या? मिनिस्टरांच्या। कोण PWD मिनिस्टर कोण पळय तेंच्या घरा वयता आतां आमी। तेंकां काय मेळना, तेंकां बाबा सगळे घरांत बसोन तेंकां मेवता न्हू, आमकां कोण हाडून दितलो? तेंकां सगळें फ्री मेवता, आमकां कोण दितलो हाडून? आमकां 8 दीस जाले उदक ना। बिलां येता 2,000 2,500 रुपया। फक्त अर्दे वर उदक सोडटात, तेही बारीक सामके पायपातून वचून भायर वचून बसचें पडटा पावसान छत्री घेवन, पिवपाक कळसो घेवन। 2 कळसो भरता म्हटल्यार उदक वयतात। आतां पावसाक उदक ड्रम लावन भुरगीं आतां न्हांव ते जोर येयला भुरग्यांका घरान, जाणटे आसा घरान सासू सासरे तेंकांय जोर येयला। बिलां कितली येता म्हयन्याक? बिलां आमकां 2,000 वयर येता, 1,500 2,000 अशी येता। उदक नासतना सुद्दां बिलां येता बिलां तुमकां? येता हय। आनी तुमी शेगेक 4-5-6 दीस उदकूच येयना आनी आमी बिल्डिंगांनी रावतात सो आमकां टँकर हाडचे पडटात। सदां आमकां सकाळी इस्कॉलाचे पयलीं 7 सुमार टँकर हाडचे पडटात 800 फारीक करून। आमकांय जमोंक जाय न्हू, आमी तितले मेंटेनन्स बा घेयना। आतां सरकारान आपलें उदक धाडूंक जाय। आतां जुलायच्या 3 तारखेर आमकां 4,000 बील येयलां बिल्डिंगांक, तें आमी हारी केलां। आतां बिलां हारी करूनय जर आमकां गरज तें उदक मेवना उजो आतां करूंक जाल्यार केल्लो फायदो? बिल्डिंगांक टांकी आहा म्हणटा टांकीक भरूंक आमकां उदक जाय। आमी 11 रेजिडंट्स आहात बिल्डिंगाची आनी उदक पयलें धाडी 1-1.5 वर